नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. मगो चुकीच्या मंचाच्या हातात, लीडर बदलल्यार युतीचो विचार, मोगोच्या भाषेत पार्सेकाराची जाप. परिकार म्हणटा मंत्र्याक काढले मुख्यमंत्र्यान, युतीचो मार्ग अजून उक्तो. जाता तितले उमेदवार घालतले, युती थारायतली कार्यकारी समिती. सरकाराचो तेंको काडचे ना, परिकाराक सगळ्या खबर आशिल्ले. सुदीन दीपक उलयले प्रुडंटा कडेन. विरोधक म्हणतात सरकारान युती पक्षांचोच विश्वास वगडायलो. विधानसभा करची विसर्जित. राष्ट्रपती राजवट लायात, चडशे बीजेपी आमदारांक युती जाय. गोंयांत धरिल्ल्या गँगान स्वॅप मशीन स्किमस हाडिल्ली दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक मार्केटांतल्यान. एकलो आरोपी आरुषी मर्डर केशीचो ऑफिसर नौरारियाचो पूत. आनी आय लीगात तग धरतले जाल्यार चर्चिल ब्रदर्साक घटसाणीची गरज. प्रो लीग मॅचीत साळगांवकारान चर्चिलाक धाडायले 5-0. आपले पाशे सोपूंक ना, पूण आपल्या समर्थकांचे आयकून ढवळीकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान काडचे पडले म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार मिडिया कडेन उलयलो. मोगो खंय चुकीच्या मनशाच्या हातात गेला. मोगोन लीडर बदलल्यार युतीचो विचार करूं येता म्हणून पार्सेकार मोगोचीच भाशा उलयता. परिकार म्हणटा अती जालें म्हणून पार्सेकाराच्या सांगणेवेल्यान दोगांकूय देंवयल्यात. तो सरकाराचो निर्णय. मोगो पक्षा कडेन युतीचो मार्ग बंद जाल्लो ना. आय हॅव एम्पल पेशन्स इवन एज ऑफ नाव. केवळ पेशन्साचेरय गजाली उरानान. माय पार्टी केडर अक्रॉस द स्टेट वॉज डिमोरलायज्ड आनी त्यामुळे हांव म्हाका कितलेंय सोशीन, दुख्ख कश्ट हांव कितलेंय सोशीन, पूण पार्टी केडर डिमोरलायज जाले. आमचे पार्टी केडर हेच आमचे एसेट आनी त्यामुळे निर्णय घेवचो पडलो. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा बद्दल म्हाका आदर आसा. तो बहुजन समाजाची काळजी घेणारो पक्ष, पूण चुकीच्या लोकांच्या हातांत तो आज आसा. आमी जेन्ना मंत्रीपदां दोगांक दिली, 3 जाण आमदार आसले. खरें म्हणजे लोक एक वचूंक जाय आसले, पूण तेंच्या पार्टीचो अंतर्गत मामलो. वाय शूड आय इंटरफियर आनी इंटरवीन. आमी 2 दिवपाची केल्ली, दोनूय भावांक. आनी मागीर बहुजन समाजाचो पक्ष कसलो तर मागीर अध्यक्षपद जालें. तें अध्यक्षपदाचेच कडेन म्हणजे बाकीचे कित्याक घोशणा दिवपाक भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष आतां उरूंक ना. तेची तत्वां ध्येय धोरणांय उरूंक ना त्या पक्षाक. ह्या मनशांनी वगडयली. म्हणजे तुम्ही कंडिशन दवरता की त्यांचं लिडर चेंज करप नाल्यार तुम्ही युतीचे हे करतले, अशेंच जालें न्हू? अशें म्हाका तरी दिसता, म्हाका दिसता. पण युतीन म्हजें पोजिशन एका बऱ्या जाग्याचेर येतकच सुद्दां, सेफ पोजिशनान येतकच सुद्दां हांवें दिल्ले एश्युरन्स वी कंप्लिटेड. वी गेव इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियोज. वी गेव पोर्टफोलियोज लायक PWD, ट्रान्सपोर्ट आनीकूय आहा. सरकारान मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास नासतना एखाद्या मंत्र्यान थंय रावप हें बरोबर न्हय. सिन्स दीस डिसिजन इज एन एक्झिक्युटीव डिसिजन ऑफ द गव्हर्मेंट बाय द चीफ मिनिस्टर अंडर 164(1), इट इज नॉट पार्टीज डिसिजन टू डिस्कनेक्ट द अलायन्स. अलायन्स तोडली आनी तांकां काडून उडयले अशें आमी करूं ना. आनी दे हॅव बीन ड्रॉप बिकॉज ऑफ his discomfort with the chief minister, not because we have broken the alliance. Proposal public platform करप हाका काय अर्थ ना. There is still window open if they want to make any proposal, but not through media. सुदीन म्हणटा शक्य जाता तितले उमेदवार घालतले. बीजेपी कडेन युती करप काय ना ते मोगोची कार्यकारी समिती थारायतली. दीपक म्हणटा युतीचो धर्म म्हणून सरकाराचो तेंको काडचे ना. परिकाराक सगळें खबर आशिल्लें. ताणें आपूण परत गोंयांत येवपाचो यत्न करता म्हणूनय सांगिल्लें. कांयच जमलें ना म्हणून MG मिडिया कडेन गेले. मंत्री आसले नासले फरक पडना, कारण पार्सेकार PWDच्यो फायलीच पास करनाशिल्लो. मोगो पक्ष हो खूब जुनो पक्ष. 17 वर्सां राज्य केलां. आज बसून हो एकूच पक्ष आमचो विधानसभेत प्रत्येक फावटी आसा. आणि इमिजिएट
आमी जे काल कितें जालां ताजेर इमिजिएट विदाउट रिफरिंग टू एक्झिक्युटीव कमिटी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. पूण आज पासून आमी ठरयलां की मॅक्झिमम सीट लडोवचे आनी हे एक्झिक्युटीव कमिटी जी आसा मोगो पक्षाची ती ठरयली. फुडें अलायन्साचे कितें तुमी अलायन्साचे मॅक्झिमम सीट आमी लडोवन अलायन्स कोणा बरोबर करपाचें हे आमची एक्झिक्युटीव कमिटी ठरयतली. पार्लमेंटरी कमिटी आसा हे सगळे डिसिजन जाता तेन्ना ह्या गोष्टी फुडें वतल्यो. पूण म्हाका दिसता जे डिसिजन मुख्यमंत्र्यान घेतलां ते लोकां खातीर घेतलां. लोक सगळे पळयत आसा आनी मतदार राजा जो आसता तो खरो राजा आसा तो डिसायड करतलो फुडें कितें जातलें. सध्या आमी सपोर्ट केल्लो आसा सरकाराक. आमी भाजपा आनी मोगो ही प्री पोल एलायन आशिल्ले. 5 वर्सां आमी तांकां शब्द दिल्लो. तो शब्द आमी पाळटा. 5 वर्सां तांकां तेंचे बरोबर आसतले हो शब्द आमी पाळटा. आमकां युतीचो धर्म खबर आसा आनी त्या धर्मा प्रमाणे आमी आज तांकां आजून सपोर्ट केल्लो आसा. ते कितपत पाळटा हें आमकां खबर ना. ओके, पर्रीकरान आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी सांगलें की 3 म्हयने जाले अलायन्साचे टॉक्स चालू आसले म्हणजे सुदिना कडेन तेजे. सुदिना कडेन न्ही, म्हज्याय कडेन 2 फावटी बशिल्लो तो. ताका प्रत्येक फावटी सांगलां ह्या मुख्यमंत्री अंडर आमी लोकां बरोबर वचूं शकचे ना. आनी ताणें सांगितलें विचार करुया, कशें करुया. म्हाका सुद्दां विचारलें आनी हांवें सांगलें ताका यो म्हणून विचार करता म्हणून सांगलें ताणें. इतलें सुद्दां आमचें ठरिल्लें. ताका पूर्व म्हायती आशिल्ली आमी अनसॅटिस्फायड आसा. आमी पळय द डे ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर त्या दिसाच्यान आमी अनसॅटिस्फायड आसा. आमी तेजे कडेन उलयल्ले की तूं तर संरक्षण मंत्री जाता आसत जाल्यार फ्रांसीस डिसोजाक मुख्यमंत्री कर आनी सुदीन ढवळीकराक उपमुख्यमंत्री कर. पूण तांकां तुका खबर आसा न्ही, आयकुपाची संवय ना. कित्याक ती तांची कोर कमिटी. आतां ह्या 2-3 म्हयन्यांत तर कामाच जायनाशिल्लीं. आमी फक्त मिनिस्टर म्हणून गाडी घेवन भोंवताले. एक फायल ना, खंयचे प्रोजेक्ट पास जायना, लोकांक पेमेंट ना. आतां म्हाका सांग ती सर्कुलर काडलें नोकर भरती. हें सर्कुलर कॅबिनेटाक काडपाक काय तांणी काडपाचें. म्हजी तर कामां पूर्ण बंद उडयल्लीं आनी बाकीचे टेंडर ऑपोजिशनाची सगळीं टेंडर वयर सरता. म्हणजेच खंय तरी उदक पयलीं बसून मुरपाक लागलें. युतीचो धर्म पाळप सांबाळप हे कोणाचें कर्तव्य? एकट्याचेंच आमचें काय दोनूय पक्षाचें? ऑपोजिशनाची खंयची कामां म्हणजे खंयच्या तुमी पळया न्ही, माविन गुदेक सामको वयर गातयेर बसून काँग्रेसचो आमदाराक ताणें हें केलें. थंय कितली डेव्हलपमेंट, थंय कितल्यो पंचायत बिल्डींग कशें बांदल्या, कितें बांदल्या. आनी आमी मगो युतीचो धर्म तोडलो म्हणटा. आमी प्रेसा कडेन केन्ना गेल्या जेन्ना कोणूच आयकना, सहनशिलतेचो अंत जाता तेन्नाच आमी प्रेसा कडेन गेले. 3 म्हयने ताणें उलोवणी केल्ली, 2 ना 3 उलोवणी केली. 24 नोव्हेंबर पर्यंत फायनल करुया म्हणलें आनी त्याच्या नंतर आज पर्यंत कसलोच आवाज ना. पर्रीकरान म्हटलें तेंच्यांनी आतां फक्त गव्हर्मेंट डायवर्टीन डिसिजन जाल्यार मिनिस्टर ड्रॉप करपाचें, युतीचेर कांय डिसायड करून दे आर ओपन फॉर अलायन्स म्हणजे फुडें करपाक. आमी सांगलें तुका आचारसंहिता लागले बरोबर कितें फुडें करचें हें मोगो पक्ष केंद्रीय समितीचे बैठकीत ठरयल्लें आसा. 2-3 ऑप्शन दिल्ले आसा. त्या ऑप्शनांतलो द बेस्ट ऑप्शन खंयचो हें आमी जाहीर करतले. विरोधक म्हणटात सरकारान युती पक्षांचोच विश्वास आनी विश्वासमत वगडायला. राज्यपालान विधानसभा विसर्जीत करची, राष्ट्रपती राजवट लावची, सरकाराक सत्तेर रावपाचो अधिकार ना. मात बीजेपीत कांय बऱ्याचशा आमदाराक मोगो कडेन युती जाय जाल्यार कांय जाण मोगो नासतना 26 सिटांची भाशा करतात. एनसीपी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमी डिमांड करता ऑनरेबल गव्हर्नर they should dissolve the assembly imposing a president rule. जे आयज जेन्ना फुल मेजॉरिटी त्यांची ना तेन्ना morally government has to take a step to dissolve the MG पार्टी कडे जर तर MG तर येता आनी कोत्ता जाल्यार आमी पयलें सांगलां की आमी एकठांय जावपाक अलायन्स करपाक आमी कोणा फाटीं रावपाक ना. आमी रेडी आहा. म्हणजे रेडी आहा म्हणजे कितें लागून की आतां फायनली
यांची जे हनीमून आहा ते तुटले एमजीपीचे. बीजेपीचो खंय तरी लॉज आसा, बीजेपी खंय तरी सेल्फ रिस्पेक्ट आसा. दे शूड tender, the CM should tender his resignation to governor and make a way for a free and fair elections of 2017 under the presidential rule. Let there be neutrality, let there be a fair game, let the government should not be used, because these very BJP people are threatening the people. आमकां गव्हर्मेंट येवपाचो फुडलो, आमी कशे 25-26 करपाचे तेजे टार्गेट आसा ना. हांव अजूनय सांगता न्हू, हांवें हेजे पयलीं आनी हांकां तर ढवळीकरांक काडचे हें हांव 2-2.5 वर्सां पयलींसून उलयतालो. कारण आमचे प्रमुख जे विरोधक आसतले इन फ्युचर हे ढवळीकर आसतले, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आसतले. आनी आयज जे जाल्लें आहा कांय नजो लेट जाली पूण बरी गजाल जाल्ली आहा. आयज आमचे जे मनाक जाय आसले आमच्या सगळ्या आमदारांच्या वो बाकीचे आमचे पार्टी म्हणून जे आसले इंटरनल कांय गोश्टी आसता पयलीं युती केल्ली म्हणून ती आमी तोडची न्हू अशें ठरयल्लें. पूण आमच्या मनाक जाय आसले पळय तशें जाल्लें आहा. आनी आयज हांव परतूनय सांगता की आमी परतूनय 26 सीट जिखता, फूल मेजॉरिटीन आमी जिखता, फाटले पेक्षा सुबेज मेजॉरिटीन आमी जिखता. No, right or wrong, it is up to the party to decide, and we will always obey the party's instructions. Whether it is good or bad, we have to face it. It won't affect your election strategy. If it affects, we will put on more efforts. We are not worried about anything. Bharatiya Janata Party has been working so far as these elections are concerned for last more than 8 months, and we have been meeting our workers, we have been meeting our electorate. We are quite confident that Bharatiya Janata will form the government in 2007. आमचो लोकांचेर विश्वास आसा. लोक हे फावटी 2017च्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पक्षूच सरकार स्थापन करतले. 37 बुथांनी आमी पूर्ण स्ट्रेंथ आसा आमची. कोण येता तांकां बरोबर घेवन वतले आमी. आनी जे म्हटलां की भारतीय जनता पक्षाचे 26 सीट आमी हाडपाचे ठरल्या ते हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. नो, इट्स स्टील ऑन. या कॉन्फिडन्स न्ही, पण अजून आमी युती तोडूना. फक्त जो मुख्यमंत्र्याचो आमच्या नेत्याचो अपमान केल्लो तांकां आमी एक संदेश दिला. घेऊ एक ब्रेक.